नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। तिकेटी पुरते आपण येतल्यांक दारा बंद, स्किमी बंद करपाच्या धमक्यांक भीक घालनाकात। आपाचो सरकार स्किमी बंद जाल्ले तारखेन सुरू करतलो। गोयचे आपाक के श्रीमंत। आपाचे सभेन गोयचे राजकीय पक्षाची नीव वडयली। गावागावांनी वचून प्रचार, उमेदवार चाळण लावन थारायतले। आपाचो फुडारी दिनेश वाघेला हेडोनान। बेठे आरोप करचे परस आपण भ्रष्टाचाराच्यो केशी लोकायुक्ताक दिवच्यो। बीजेपीचे आव्हान। आप म्हणटा केजरीवालाचे सभेचो हिशोब जातलो पब्लीक, मोदीचे सभेचो दियात। एनईटीचे कोफुसांव गोंयान अध्यादेशूय सुटना। एनईटी दिल्ल्यांक मेडिकल एडमिशन दिल्यार जीसीटी दिल्ले कोर्टान। जीसीटीचेर एडमिशनां दिल्यार एनईटी दिल्ले कोर्टान। आणि चर्चिल म्हणटा काँग्रेसीन तिकेट दिली ना जाल्यार बाणावले अपक्ष रावतलो। लुईझीन म्हणटा चर्चिलाक काँग्रेसीन घेवपाचे ना। हे दिग्विजयाचे मत, विजयाचेर फोग। खबरो विस्तारान। सभा यशस्वी जाल्या उपरांत आम आदमी पार्टी वेंचणुकेची रणनीती आखपाक लागल्या। एखादो फक्त तिकेटी खातीर आपाकडेन लागचार दाखयता आसत जाल्यार तसल्यांक तिकेट दिनाकात। स्किमी बंद करतले म्हूण कोण धमकी दिता आसत जाल्यार आपाचे सरकार स्किमी बंद जाल्ले तारखेन लोकांक त्यो परत सुरू करतले म्हूण अरविंद केजरीवाल उलयलो। आयतारचे सभे उपरांत सोमारा सकाळी आपाच्या कार्यकर्त्यांक इलेक्शन स्ट्रॅटेजीचेर ताणें पणजे मार्गदर्शन केलें। आयतारा पणजे कांपालार आपाची सभा जाली। आपवाले म्हणटात सभा यशस्वी, विरोधक म्हणटात सभेक चडशे लोक भायले। आयतारा केजरीवालान गोंयकारांक दिल्लीचो आपाचो मॉडेलूय सांगलो। सोमारा दिल्ली वचचे पयलीं सकाळी ताणें गोंयच्या कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांक आपाचो इलेक्शन मंत्र दिलो। पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांझ हॉलांत मिटींग जाली। मिडियाक भितर एक्सेस नाशिल्लो, पूण भितर केजरीवालान इलेक्शन मंत्र दिला तो हो। आपाचे तिकेटे खातीर बेठेच पक्षात घुटमळपाची गरज ना। असल्यांक आपाची केन्नाच तिकेट ना, तांकां पक्षात सुवात ना। आपाची तिकेट मेळप हें मोठें जबाबदारीचें काम। पक्षाचे उमेदवारी बरोबर बाकीच्यो जबाबदाऱ्योय आसात। सरकार केल्यार गोंयकाराकूच मुख्यमंत्री करतले। आपाक वावुरतल्यांक बीजेपी भंय घालता म्हूण कळ्ळां। आपाक वावुरतल्यांक स्किमी बंद करपाचो भंय घालतात। भिवपाची गरज ना। आपाचे सरकार बंद केल्ल्या दिसा सावन स्किमी परत सुरू करतले। आपाचो फाटले लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार दत्ताराम देसाईय थंय उलयलो। तो उन्होंने बोला कि तुमको कैंडिडेट बनना है, बन गया। आप सब लोगों ने यहाँ तक ला दिया और मैं क्षमा चाहता हूँ आउट स्टेशन वॉलंटियर्स की। उन्होंने हमें बता दिया कि किस तरह चुनाव जीता जा सकता है। हमें देखना है कि 40 में से 40 सीट आम आदमी पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री म्हणटा आपाची फकाणां करून चलची ना। ज्या राजकीय पक्षांनी पोकळी केल्या ती एक वेळ भरून काडीत। कॅसिनोंचेर खंय सरकार जोडटा तांचेर 2,500 लोकांचे पोट चलता। कमी लेखप हे आसूंक जायना खंयच्याच राजकारण्यांत। दुसऱ्याक राजकीय शक्तीक कमी लेखपाची आवश्यकता ना, योग्यय न्ही। कमी लेखन ना, निश्चित ना। तुमच्या पक्षार कितलो परिणाम जातलो भारतीय? ज्या लोकांनी व्हॅक्यूम निर्माण केल्या ती व्हॅक्यूम ऑक्युपाय, पॉलिटिकल व्हॅक्यूम कोणी निर्माण केला? हांव कोणा कडेन बोट दाखयना, पण जेणे पॉलिटिकल व्हॅक्यूम निर्माण केला तो व्हॅक्यूम भरलो वता। म्हजेर काही भ्रष्टाचाराच्यो 4 गजाली मेळल्यो जाल्यार त्या गजालींक महत्व मेळचें नासलें। हांवें खंयचें कितें केल्लें काय, त्यामुळे सरकारच्या विरोधांत उलोवपा खातीर कितें तरी उलोवंक जाय। नाजाल्यार हांगासरलो टुरिजम आसा खंय ड्रग्स मेळनात। आनी कॅसिनोच्या बाबतींत हांवें खंयचो कॅसिनो हाडूंक ना। कॅसिनो काँग्रेसवाल्याच्याच काळांतले। आनी आज जाय जाल्यार मांडवीत आनी जुवारीत 100 कॅसिनो येवंक शकता, पण आमी करनात तितलें। रेव्हेन्यू मेळ्ळा, इन्व्हेस्टर्सांक चुकीचो संदेश वचूंक जायना। आनी तेच्या बरोबर थंय ना म्हटल्यार 2-2.5 भुरगे कामाक आसात। इवन हांगा स्थानीक जे
वेपारी आसा थंयसरले बारीक बारीक तांकां बरे दीस आयले, तांच्या पैकी काही जाण म्हजे कडेन आयले. आपाचे सभेक हजारांनी हजेरी पळोवन राष्ट्रीय तशेंच प्रादेशीक पक्ष आनी राजकी गटांक केजरीवालाची दखल घेवची पडली. तातले तातूंत साश्टीत आपाचे वारे मातशे चडूच दिसता. मिकी उलयता ताचे वयल्यान समजुपाचें. एक लिडराक न्हू एक बरो लिडरशीप म्हणटी आसपा जाय, पंच आसपा जाय, हम करेगा अशें जावपा जाय. करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब एका लिडरशीप ना. आपाक हिंग कोण हाडल्या गोंया? बीजेपीन हाडल्या, व्हडल्या देरांतल्यान आपल्याक स्पेस करपाक फुडलीं 5 वर्सां. विलेजींनी तेमी बॅनर मारले, दर एक विलेजींनी पोस्टर मारले. पंचायता पयशे हारी केल्या, बेकायद्या पोस्टर लायल्या. पंचायता पयशे हारी केल्या आनी हारी केले जाल्यार जावं म्युनिसिपालिटी पयशे हारी केल्या. हारी केले जाल्यार कोणे हाडून दिले पयशे तुमचे? खुंयचो कॉन्ट्रिब्युशन केलें? ह्या सरकाराक दिल्ली आनी लिमीट ना. कोणी तो 100 रुपया मागले करप्शनाक, कोणी बाबा तेजे हाला येता म्हणटा ओके बाबा 80चेर काबार करया म्हणटा. हेका लिमीट ना. 80, 60, 70 मागीर निमणे 5 रुपया लागून सेटल करता. इतले नीच पार्टी. आमी पयशे घेवन हिंगा कितें जाल्यार गोंयचें बरें जावचें म्हणून आमी पॉलिटिकान येयल्या. आमी कोणें बरें मनशान पॉलिटिकान घातल्या. देखून आयज 15 वर्सां पासून जालें आमी पॉलिटिकान आहा. तूं म्हाका सांगा 5 स्टेटान इलेक्शन जालीं, तेजे पयलीं इलेक्शन जालें, आप खंय न्हिदून आशिल्ले? आप करप्शन फ्री न्हू, आपूय तेच, आप एजंट दलाल. हे लोकांक सजमना. लोकांक आज सजमोवपा जाय. हे आमगे थोडे शिकलो आहाय न्हू, कोण दोतोर आदोगाद आहाय, दे आर गुड इन देयर प्रोफेशन बट दे आर नॉट गुड इन पॉलिटिक्स. आमी 15 वर्सां पयले पॉलिटिक्स कशें आमी ट्राय करता बाबा कितें बरें करपाक. आमी पॉलिटिका आमी घामे उमे घेवन येयल्या. कितें आमचें गोंय सांबाळचें, गोंय कितें बरें जावचें म्हणून आमी येयल्या. विजय म्हणटा आपाची सभा पळयल्यार गोंयांत काँग्रेस बीजेपीक राजकीय पर्याय जाय हें कळटा. मात तो पर्याय आपा सारकेलो राष्ट्रीय पक्ष आसूंक शकना, प्रादेशीक पक्षूच जाय. काल जो प्रतिसाद आम आदमी पार्टीक मेळ्ळा हाजेर एक क्लियर कट अशें दिसता की ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्स म्हणटा ताका गोंयांत स्थान आसा. आम आदमी पार्टी नॅशनल लेवलाचेर नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्साचो मॉडल घेवन फुडें सरल्या. हे ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्साच्या मॉडलाक गोंयानूय बी स्थान आसा हें सिद्ध जाता कालचो रिस्पॉन्स पळोवन. आतां एक इशू असो उरता की जेन्ना आम आदमी पार्टी हांगा ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्स म्हणटा वेदर दॅट इज द ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्स सुटेड फॉर गोवा. म्हाका दिसता गोंयांत करप्शन हो इशू आसतलो पण इट इज नॉट द ओनली इशू. द इशू हियर इज अबाउट रिजनल आयडेंटिटी, द आयडेंटिटी ऑफ गोंयकारपण. हो इशू काल तांणी निग्लेक्ट केला. म्हाका दिसता ते भशेन गोंयाक जाय म्हणटा तो स्थानीक पक्ष. एक्चुअली तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार वी आर द रिजनल ऑल्टरनेटीव हियर बट वी हॅव नॉट बीन एबल टू मेक सच अ बीग इम्पॅक्ट बिकॉज वी डोंट हॅव द रिसोर्सीस. तातले तातूंत काँग्रेसीक मातसो चडूच हुस्को जाला. मतां खंय चड फुट्टली काँग्रेसीची. आप जे हांगा येता ही नॅचरली मतां फुट्टली. काल जे आमी थंय पळयलात जे क्रावड आमचो जे पास जाल्लो क्रावड जर पळयशात जर थंय जाल्यार 90% मायनॉरिटी आसात. विच इज अ वोट बँक ऑफ काँग्रेस अँड दीस इज अ व्हेरी अलार्मिंग सिट्युएशन फॉर अस. कारण अशें जर जालें मतां फुट्टली आनी परत भारतीय जनता पार्टी सत्तेक तेंकपाक खंय ना खंय तरी लागीं पावतली. हांव म्हणना की ते सत्तेर येतले, खंय ना खंय तरी लागीं पावूंक शकता मतां फुटून. ऑलरेडी आय हॅव पर्सनली इंटिमेटेड दॅट एस्टरडेज रॅलीज थिंग्स अँड सिरियस कन्सर्न टू दिग्विजय सिंग एस्टरडे नायट. पर्सनली हांवें तांकां सगळे सत्य परिस्थिती कळयल्ल्या, कितके लोक आशिल्ले, खंयचे लोक आशिल्ले थंय, आनी ही ऑल्सो टेकन इट व्हेरी सिरियसली. अँड आय थिंक इज कमिंग टू गोवा इन फर्स्ट वीक ऑफ जून अगेन फॉर अ डे आनी तेन्ना तो ताचेर डिस्कशन जातलें. वेंचणूक येता म्हळ्यार राजकीय मळार कोण कितलो खंय मुरला तें स्पश्ट आसतलें. मात वेंचणूक 9 म्हयन्यांचेर आसतना बीजेपी, काँग्रेस, मोगो आनी अपक्षांच्या राजकीय गटां बरोबर आपा सारकेल्या राष्ट्रीय पक्षाची गोंयांत चर्चा सुरू आनी सगळ्या राजकीय पक्षांनी तांची खर दखल घेतल्या इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.